सो हे गायज तर सांजची नाही 4:30 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता। आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट असो स्टार्ट करता आनी एक्चुली न्हय आयचो व्हिडिओ लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय हांव वचपाचें आसा संजूगेर। सो सगळ्यान पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया आनी तो येवच्या पयलीं म्हटल्यार तुमचे बरोबर शेअर करया, तुमकां अपडेट दिवया, कारण मागीर कितें जाता ना मागीर गडबड जाता सगळी तेका लागून। आनी सद्या मम्मी ना, मम्मी गेले मिटिंगेक, सो तिच्या ग्रुपाची मिटींग आसा, सो ती येतलीच आता। आनी तेज्या भायर आतां वयतलें हांव संजूगेर आनी येतलो तो म्हाका व्हरपाक। सो खूब दिसांनी म्हटल्यार भरपूर एक्सायटेड आसा हांव वचपाक, कारण न्हय हालीं कामाच्या दिसांनी कोणागेर अशें रावंक गावना, स्पेशली मावशेगेर ना, कोणागेर म्हटल्यार कोणागेरूच ना। एटलिस्ट कामाच्या निमतान मातशी जागा चेंज जातली, नाल्यार घर आनी काम अशेंच जाता। सो तेका लागून एक्सायटेड आसा आनी पळोवया आतां तो केन्ना येता तो। हांवें बॅग बीन म्हाजें रेडी करून दवरला, एक्स्ट्रा अशे कपडे घेतल्या कारण म्हाका ती संवयूच आसा खंय वचत न्हय सगळे गोश्टी घेवन वचपाचें। इवन न्हय हांव म्हजें सगळें घेवन वयता, पावडर बिवडर सगळें, सो तें सगळें घातलेलें आसा बॅगान एंड ऑल। सो तेजोच वेट करता आनी वयता वयता एक ऑर्डर सुद्दां म्हाका दिवपाक जाय, नियर बायत आसा आमच्या हांगसरूच। ती ऑर्डर बीन हांवें रेडी करून दवरलेली आसा, म्हटल्यार गरम मसाला आनी घी आसा, सो ती वयता वयता दितले बीन आनी मागीर तेंगेर वयतली। आनी मेन वचपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सांगूंकूच ना, एक्चुली काल आमी पार्सलां तेंगेर व्हरोन दवरलेली आसा, ती फाल्यां न्हू पोस्ट करपाक जाय। सो आयज हांगसून गेलें न्हय हांव, फाल्यां आमकां दोगांकूय बरें पडटलें, तेंकां मातशें पोस्ट ऑफीस लागीं पडटा, सो थंयच्यान वचपाक खूब बरें पडटलें, तेका लागून आयज हांव थंय वयता। म्हणजे मागीर फाल्यां आमकां ऑर्डरी जितले बी आसा ते पोस्ट करपाक मेळटले। ऑलरेडी काल थंय पावयल्ली आसा पार्सलां, पावसाक लागून थंयच दवरली, तेका लागून अशे तरेन अपडेट आसा। सो आयज हांव तेंगेर वचपाचें आसा, पळोवया आतां कशें कितें सगळें अपडेट दितलेंच तुमकां। आनी आईन काल खूब स्पेशली म्हाका आफयल्लें, यो 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 खूब दीस जाले तूं येवंक ना, म्हटल्यार कामाच्या निमतान वचोकूच ना हांव, तेका लागून। सो म्हटलें बरें चल येता म्हटलें। सो अशा तरेन सगळो अपडेट दितलें तुमकां। आईन कितें स्पेशल बीन केलां तें कळटलें तुमकां स्पेशली, ओके। सो चला रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां। सद्या हांव हांगसर बसला गॅलरी, चला तर मागीर तो येयल्या उपरांत व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करता, ते म्हणसर रेडी बीन जाता, सगळीं कामां करता आनी मागीर मेळटा। सगळ्याचो वास काडटा रे, तेका ऑलरेडी कळ्ळें की कपडे बीन घालून रेडी जाला म्हणजे खंय तरी हे वचपाक भायर सरलेले आसा म्हणून। सो तेका लागून न्हय सगळे वचून रुमान बीन तो वास काडटलो। सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सो फायनली हांव रेडी बीन जाल्लें आसा, टायम जाल्लो आसा 6 आनी आतां वचपाक हांव आनी संजू भायर सरतली। ऑलरेडी संजू येयल्लो आसा म्हाका व्हरपाक, येयलो बीन, ऑर्डरी मातशें अशें पॅक करून घेतले, बॉक्सां बीन रेडी करून घेतली। आतांय बीन आमी फ्री वयची ना, आतांय बीन आमचे कडेन बॉक्सांच आसतली ऑर्डरीचे सगळे रेडी केल्ले आसा। आनी आतां वयता वयता पयलीं एक ऑर्डर दितलें हांव, जस्ट हांवें तेका कॉन्टेक्ट केला येवपाक आतां भायर सरतलें म्हणून। आनी तेजे भायर मिरसांगो बीन घेवन वयतलें हांव, कारण कटींग करपाक जाय। हांगसर थोडेशे मिरसांगो दवरलेले आसा, बाकीचे हांव थंय घेवन वयतलें, म्हणजे आईची बीन अशी हेल्प जातली म्हाका तेका लागून, कारण हांगा थोडे मम्मी कडेन दवरले हांवें आनी फाल्यां हांव येतलें न्हय, सो मागीर बाकीचें कटिंग करपाक बसतलें हांव अशें तरेन। सो दाखयता कितली बॅगां जाल्या, सगळे घी बीन सगळें घेतलेलें आसा, आनीकूय ऑर्डरी आसा न्हय ते म्हटल्यार थोडे थोडे करून व्हरपाचे, सो बरें पडटलें अशें तरेन। सो दाखयता तुमकां, चला आतां वयता आमी, ऑलमोस्ट काळोख पडत येयलो तेका लागून। सद्या 2 बॅगां रेडी जाले, एक म्हटल्यार हे आसा, तेतून रॅपर आसा, टेप्स, कातर सगळें आसा जे पोस्टान फाल्यां यूज जातले। देन दुसरें आसा ते हे बॅग जे म्हाजे कपडे आसात, मागीर ऑर्डरींचो बूक आसा, हे सगळे ट्रायपॉड बीन घेतला कारण यूज जावं शकता म्हणून। सो अशा तरेन ही बॅगां 2 जाल्ली आसा म्हाजी। मागीर म्हटल्यार न्हय हे पळय, हे घीचे बॉटल्स व्हरोंक जाय, 3 अशें काडून दवरले। मागीर ही एक ऑर्डर आसा जी फाल्यां संजूक व्हरोन दिवपाक जाय, आनी ही बॉक्सां आसा ती आतां आमकां घेवन वचपाक जाय। सो अशा तरेन सगळें रेडी केलां आनी थोडी बॉक्सां न्हय आमी अशीच व्हरतली, कारण गाडयेचेर खूब जातलें मागीर तेका लागून म्हटल्यार अशीच फोल्ड करून व्हरया, सो इजी पडटलें तेका लागून। सर हो पळय संजय येयल्लो आसा, हाय हॅलो कर मरे। हाय हॅलो हॅलो येयला तो जस्ट नाव येवन मातशें काम बीन केलें तेणी। आनी तेच्या मागीर ही एक ऑर्डर आसा जी म्हाका आतां व्हरोन दिवपाक जाय,
सो तेची गडबड ओके सगळीकडे तुमकां पसारो दिसतलो ऑर्डरींगचे सगळे मॅसी पडलेले आसा सो ही आतां व्हरोन दितली आमी अशे तरेन एक अपडेट आसा न्हू रे चल जालें न्हू या न्हू चल तर सो चला भायर सरली आमी आनी मिरसांगांची पिशवी घेतली आमी वयता आनी थंय सामान अशें जावंक शकना पळय केदें मोठें पिशवेन पोतें आहा तें आनीक जाय पिशवी एक पार्सल दवर हे हेचे दिवपाक जाय दोनूय दिवपाची हे तुका फाल्यां दिवपाक जाय ऑफिसान हय तशी हय मागीर सो जालें साठलो पटलो न्हय खूब जालो आमचो सदां सारकोच जाता तो हायचोच न्हय ना नांव बरोंक ना बारीक बारीक न्हय पावस शिवरपाक स्टार्ट जालो आनी आमचे बॅगां पळयात कितलीं आसा ती सामकी सो आयज मात आमी कितें केलें जाणा अशे तरेन पिशवेन घातले पळयात सो बरें पडटलें न्हय हळसाणे बीन आनी तेच्या मागीर मिरसांगो आसा संजय तेय बीन घाल नाल्यार हय पावस पळय कितें करता आसो रेनकोट मेळना एक्चुली न्हय म्हाका रेनकोट जाय आसलो रेनकोट आसा म्हाजे कडेन नाका पळयता मागीर घेता पूण रेनकोट अशें कितें खंय दवरला तो याद ना तेका लागून आसूं म्हटल्यार टायम वेस्ट जातलो सो सरली आमी एकदां भायर वचपाक लेट तो लेट कित्याक ही ऑर्डर आतां वयता वयता हांव दितलें आनी तेच्या मागीर फुडलें बॅग दी म्हाजें माझे रेनकोट घेतलो घेता ना 2 मिनटां जावंक न्हू चार्जर आसा न्हू तुजो लागतलो न्हू ना म्हाका येत ते सगळे म्हणजे कितें घेवंक ना कितें घेतलें सगळें व्हरोंक जाय अशी ती एक संवय जाल्ली आसा पाडी आहा मेळ्ळी 2 चार्जर आसूं तर 2,000 years later. कशी येयली आमी अशी ना अशी अशी हय सो गायज ऑर्डर दिली आमी हांगसर नियर बाय आसली पळय थंय ऑर्डर दिल्ली आसा सुशेगाद वता रोड सारको ना पळय पळय दिसता म्हाका आनी कितें म्हणटात तशें पावस लागता म्हाजे कडेन रेनकोट ना सो संजय म्हाका रेनकोट लागून दिसता असलो पाटणार सगळें गांवत रस्तो पळय चुकून दुसरे कडेन वचत न्हू आमी ज्या प्लेसीर येयल्या न्हय तो रस्तो बरो ना तांबडो आसा पळय दिसता आनी पावस पडला न्हय स्लीप जायत ना पळय दिसता सुशेगाद वचली रोड कसली घालून गाडी उडून बोळसान घालता आनी चलून या म्हणून ते सांगताले सुशेगाद येवो दाखयता पळय आतां तुमकां रोड कसो जाला तो सो हांगसर असो न्हय तांबडो रस्तो सो भंय दिसता हे पळय सगळें न्हय हें जाल्लें आसा गाडी स्लीप जाता आसतली पावसान न्हय रे रोमता आसतली हांगसर गाडी न्हू सो एक ऑर्डर आमची कंप्लीट जाली आनी काळोख पडत येयलो आतां वयता आमी नाही सद्या इतली बिजली आहे ना कसो कितें फेस जाला पळय केस बीन सामके वले आसा आनी कपडे बीन न्हय सामके वले जाल्ले आसा सो पावली बीन आमी म्हटल्यार हांव संजय कितें पावले एक्चुली वदळ पावले व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां कंटिन्यू करता कारण लायट येता वयता आनी हांगसर भरपूर असो पावस चालू आसा आनी प्लस म्हणटात तशें न्हय आमी आमकां थोडेशे बॉक्स बीन जाय आसले तेका लागून शॉपाचेर गेल्ली थोडी बॉक्सां बीन घेवन येयली कारण म्हटल्यार आमकां मोठी मातशी बॉक्सां जाय आसली तेका लागून सो म्हटल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करया आतां फ्रेश बीन जातलें आनी तेच्या मागीर म्हणटात तशें ऑर्डरी पॅक करपाक बीन बसतले आमी आय थिंक सो पळोवया कशें कितें टायम वयतलो बरो चड ऑर्डरी आसा तेका लागून आनी हांगसर टायम जाल्लो आसा 8:30 जाल्ली आसा सो अशे तरेन पॅन्ट बीन म्हाजी न्हय सामकी ओली आसा व्हिडिओ कंटिन्यू करून पावूंकच ना सामकी भिजली आमी हांव तरी टी शर्ट म्हाजें बरें आसा संजू तर सामको भिजलो आनी म्हाजी आख्खी पॅन्ट भिजली रेनकोट नासलो ना एकूच आसलो तेका लागून सो अशे तरेन आसा सो फुडलो ते ग्रीन बॅग बीन दिसता न्हय सगळें हाडून आमी दवरलेलें आसा वलें जालें भरपूर तेका लागून तर चला गायज मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता पयलीं फ्रेश बीन जाता मातशें कपडे चेंज करता वले आहा ते आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला आई बीन बसले मागीर मेळयता सगळें सो गायज ऑलमोस्ट न्हय 9 जायत येयली आनी हांव फ्रेश बीन जालें आनी आसलें तशें न्हय कामाक लागलें आनी भायर न्हय पावस पडटा एक्चुली संजय सुद्दां कामाक लागलेलो आसा सो जेवच्या पयलीं थोडे खर्चा बी काम करून घेतली बॉक्सां बीन रेडी करून घेतली आनी तेज्या उपरांत मागीर जेवतली बी सो भायले वेदर दाखयता तुमकां
आणि त्याच्या मागीर नाही मोबाईल ट्रायपॉडाक लायता आणि वॉइस ओवर करता नाल्यार काम जावचें ना भरपूर काम आसा तेका लागून. सध्या आमी काम स्टार्ट केल्लें आसा आणि येतानाच ना ही बॉक्सां आमी घेवन येयल्ली म्हटल्यार येवच्या येवन न्हय ही पयलीं बाजारांसून बीन बॉक्सां घेवन येयली शॉपा वरसून बीन आणि देन आतां काम स्टार्ट केल्लें आसा. सगळी कडेन तुमकां बॉक्सां दिसतली. सो हे पळयात अशे तरेन म्हटल्यार कालची बॉक्सां जी आसली ती मातशी ओली जाली तेका लागून आमी अशी हार्ड अशी हाडली म्हणजे तेलाची बॉक्सां जी आसता न्हय ती आमकां बरी पडटली. सो आतां पॅकिंग स्टार्ट करतली. तर चला व्हिडिओ कंटिन्यू करता ट्रायपॉड लायता नाल्यार काम जावचें ना आमचें खूब काम आसा तेका लागून. आणि हांगसर आई बसल्या दाखयता तुमकां. आई हाय कर. पळय हाय करता आई तुमकां वदळच्यान दाखोवंक गावंक ना कारण ह्या बोवान बिजी आसली तेका लागून. चलात तर कांयच ऑर्डरींचें काम चालू आसतना न्हय भायर भरपूर असो पावस पडटालो. मदीं मदीं लायट येताली वयताली तरी पण आमचें काम जें आसलें तें कंटिन्यू चालूच आसलें. जेन्ना लायट वयताली तेन्ना आमी मातशीशी स्टॉप रावताली बट काम जें आसा तें सामकें फोकसान करताली. हांगसर हांव आनी संजू जो आसा न्हय तो ऑर्डरी सॉर्ट आवट करप सद्या आमचें चालू आसलें म्हटल्यार पॅकिंग करप नेम वायज पॅकिंग करप आणि सायड बाय सायड संजूची आई जी आसा न्हय ती मिरसांगो कट करताली. ती म्हणपा लागली तुमी जर हें काम करताले आपूण तरी बसून कितें करूं आपुणूय बोर जाता सो सोमतेच मिरसांगो कटिंगेक घेता. तर म्हटलें बरें दोनूय कामां जातलीं. मिरसांगो तर एकदम जावंक ना बट दुसरे दिसा दवरले आमी ती थोडेशे बट जे नेम वायज सॉर्ट आवट करपाची आसली पार्सलां ती आमी बरे तरेन म्हणटा तशी हांगसर सॉर्ट आवट करप चालू आसली. सद्या हांगसर न्हय सगळी कडेन बाजार जाल्लो आसा बॉक्सांत बॉक्सां थोडी आमी पॅक करून घेतली. पॅक म्हटल्यार न्हय जस्ट अरेंज करून घेतली. ही पळयात अशे तरेन 3 बॉक्सां सद्या तर अरेंज केल्या आणि बाकी अरेंज करप चालू आसा. सामको बोवाळ चालू आसा. सगळी कडेन तुमकां मॅसी दिसतलें. ओके मातशें अवॉयड करा कारण कितें सांगू तुमकां. सो हेकाच लागून न्हय सगळें अशें जाता आनी मागीर लेट जाता आमकां हें सगळें क्लीन एंड ऑल करपाक. ओके आणि आई हांगसर बसल्या मिरसांगो कट करपाक जशें की सांगलें रे पळय. सो मिरसांगो कट करपाक बसलेली ती. तर थंड वातावरण आसा तेका लागून कट करपाक बरें नाल्यार कण पडटा सामको. आणि तेज्या भायर न्हय बरूय ऑर्डरी अशें पडलेले आसा जे आमी शिफ्ट करता दुसरे कडेन. आतां हांगसर न्हय टायम 10:30 जायतली आणि अजुनूय न्हय ऑर्डरी आमी पॅक करता. अजुनूय सगळे कडेन पसारो आसा पळयत थंय न्हय बॉक्सांचो पसारोच पडलेलो आसा आणि सायड बाय सायड हरशी घरा कडेन घर बरें पसारो करताली. आयज हांवें हेंगेर केलो सगळो. हेंगेर म्हटल्यार मेरा बी आहे. सो अशे तरेन आतां जेवतली आमी आणि त्याच्या मागीर पळोवया. सर न्हय फायनली सगळी बॉक्सां आमी बरे तरेन अरेंज करून घेतलेली आसा. ही पळयात अशा तरेन आणि पॅकिंग जी आसा न्हय ती प्रॉपर फाल्यां पोस्टान जातली. सो सद्या आमी अशे तरेन इतली तर बॉक्सां रेडी करून घेतली पळयात. सो आतां ब्रेक आतां जेवतली बी आनी मागीर रेस्ट. आमी आतां जेवपाक बसल्या. लेफ्ट हँड दिसतलो कारण फ्रंट कॅमेऱ्यांचेर शूट करता तेका लागून. तो जेवपाक बसलेली आसा हांगसर आई आसा. सो जेवता आमी सद्या आणि आई नाही स्पेशल कितें कितें केलां नाही ते दाखयता तुमकां. सगळ्यान पयलीं कांदो टमाट आसा तेच्या मागीर हांगसर सुक्की अशी चिली केल्या आणि तेच्या उपरांत हांगसर न्हय चिकन आसा. हे पळयात. सो अशे तरेन चिकन आसा. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयचें वेदर पण बरें आसा भायर न्हू थंड सामकें बरो पावस पडलो. हांगसर खरें वेदर ना इतलें बरें आसा ना. बरो पावस पडलो मना सारको. आयज येताना मातशें आमकां त्रास जाले पार्सलां बीन घेवन येता म्हणसर भिजत येयली सामकी. सो आतां जेवली बीन आमी आनी भायर आंगणान आसा. संजू गेल्याक न्हय बरें सामकें आंगणान बीन बरें थंडगार सामकें शांत वातावरण आसा. सो जेवली बीन आयदनां बीन धुली सगळे. आतां न्हिदपाची तयारी. सो अशे तरेन आसा आणि आतां म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा तो एंड करया. फाल्यां बेगिना उठोवंक जाय कारण पोस्टान वचोंक जाय तेका लागून. आनी मेन म्हटल्यार हांवें रेनकोट हाडूंक ना
पण आईचो रेनकोट घालतले हांव ॲडजस्ट करतले पावस लागलोच जरा ऑफेस संडे हांगसर चड जेवलो खूप खूप जाले पासय मग कितें तर कांयच चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता हे बरें थंड लागता आनी हांगसर हॉलान न्हू संजू गेल्यार बरो वारो मारता पावसाचो असो एकदम थंड सामकें न्हीद बरी पडटली आनी स्पेशली नळ्यांच्या घरांनी कितलें वातावरण म्हटल्यार बरें आसता थंड आमी बीन एन्जॉय करतालीं पण आतां नळ्याचें वातावरण एन्जॉय करपाक भरपूर मुश्कील पूण याद येता नळ्याचें घर म्हटल्यार घर ऑब्वियसली न्हय ते मुमेंट याद येताच न्हय कारण नळ्याचें घर तें अशें नळ्याचें घर कशें कितें म्हणटा बरोबर न्हू वातावरण बरें आसता नळ्याच्या घरांनी थंड सामकें बट तें आतां मिस करचें पडटा सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो हांगसरूच एडिंग करता आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या माणसां देव बरें करूं बाय बाय गुड नायट बाय बाय कर मरे लोक हांगसर न्हिदलो आमीच जागी आहा चार 4 जाणां बाय 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 बाय